Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोंयांतल्या पहिल्या ओमिक्रॉन पेशंटाक क्वॉरंटायना उपरांत डिस्चार्ज मेळ्ळो. मात गोंयांत कोविडाच्यो केशी वेगान वाडटात. 26 तारखेक दिसपट्ट्यो नव्यो केशी 25 आशिल्ले ते 31 212 पावले. एक्टीव केशी 449 वेल्यान 856 जाले. 125% वाढ. पॉझिटिव्हिटी रेट 2.33% वेल्यान 6.93%, 3 पट वाढली. रिकवरी रेट 97.80% वेल्यान 97.48%. इतले मजगती सांजे उसरां कळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक्सपर्ट कमिटीन 12वी मेरेनचे ऑफलायन वर्ग 15 दीस फुडें धुकलचे म्हूण टास्क फोर्साक सल्लो दिला. चड करून नव्या दिशानिर्देशा विशीं मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला सोमारा निर्णय जाव येता. कुठल्या ते स्कुलाक एक 15 दीस ब्रेक दिवचो म्हणून, कारण की हॉलिडे दिवची 15 दीस ऑनलायन घेवचे, फिजिकल क्लासीस घेवच्यो ना 12वी पर्यंत, कॉलेजीक न्हू. तेन्ना ते कॉलेजच्या भुरग्यांचे वॅक्सिनेशन बीन जाल्लें आसा. 12वी पर्यंतच्या भुरग्यांचे फुडले 2 वीक स्कुलाक ब्रेक दिवपाचे. एके वटेन कोविडाचो हुस्को, RT-PCR टेस्टिंग खातीर गर्दी, जाल्यार दुसरे वटेन न्यू इयराक गोंयचो दर्यादेगो टुरिस्टांनी फुल्ल्यात. आमी आतां हांगासर कलंगूट आनी बागा बिचाच्या मदीं आहा. तुमकां मुद्दम हांगासर दाखोवपाक हाडले. हांगासर जर चित्र जर तुमी पळयत जाल्यार तुमकां खंयच दिसचें ना की हांगासर एक रिस्ट्रिक्शन चालू आहा म्हणून कोविडाची. अशें चित्र दिसतलें तुमकां की हांगासर पॅन्डेमीक सोंपोवन 6 म्हयने वा 1 वर्स जावन गेलां अशें. पण चड चिंता आहा ती हें न्यू इयर हांगासर जातलें. खुबशे ट्युरिस्ट येयले. न्यू इयर जाल्या उपरांत गोंयांचेर कसली परिस्थिती येतली, फुडें आमकां न्यू इयर जावन 8 दिसां उपरांत कितें रिजल्ट गोंयांत येवपाक शकता कोवीड केसींचे, हें चिंतूनच सद्या आंगार कांटो उबो रावता. पण तुमकां मुद्दम दाखोवपा खातीर आमी खंयच्या फेजींतल्यान वयतात दाखोवपा खातीर आमी ह्या बिचाचेर हाडल्या. आमचो वांगडा धीरज गोवेकर आनी ओमकार फळारी ते तुमकां दाखयतले ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान की बिचाचेर सद्या गोंयचे कितें परिस्थिती आहा ती. तुम्ही हे सगळे पिक्चर आता वयल्यान एरियल व्यू पळयल्लो आसा. मेन सांगपाचें म्हटल्यार एक्सपर्ट कमिटीन जेन्ना फाटली मिटींग घेतलेली तेन्ना क्लियर कट सांगलेलें की 3.5% पॉझिटिव्हिटी रेट जाली की रिस्ट्रिक्शन्स लागू करची पडटली. स्कुलांचेर बंद करपाचे वेळ तर नायट कर्फ्यू रोखडोच सुरू कर म्हणून सांगलेलो. पण तशें व्हडलेशें कांय रिस्ट्रिक्शन गोंया भितर येवंक ना. आतां सद्या आमची कालची पॉझिटिव्हिटी रेट 7.22% आहा. आनी तेजे उपरांत हे पिक्चर बिचा वयले पयले उपरांत आनी हे बिचा वयलेच न्हू, जर गोंयांत सगळे कडेन क्लब म्हणा, डान्स क्लब म्हणा, सगळे कडेन हो क्रावड आहा. आनी हो क्रावड जेन्ना पळयला तुमी तेजे उपरांत ह्या क्रावडाचे हे न्यू इयराच्या 8 दिसां उपरांत गोंयाचेर कसली भयानक परिस्थिती येवंक शकता ते चिंतपाक सुद्दां शकना. म्हाज्या बरोबर हो रिपोर्ट तुमकां हाडपाक लागले. म्हाजे बरोबर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आनी आमचो धीरज गोवेकर वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर.